चंद्रयान 3चो प्रज्ञान रोवर चंद्राचे भोवडेर चंद्राचेर भारताचे अशोक चक्र आणि इस्रोच्या निशाणीची छाप 14 दीस रोवराची चंद्राचेर भोवडी इस्रो सप्टेंबरात आदित्य मिशनाक तयार। बाणस्तरी ॲक्सिडेंटाच्या केशीत परेशाक सशर्त जामीन परेश ताची बायल भुरग्यांचो जबाब घेतला कस्टडीची गरज ना क्रायम ब्रांचची कोर्टाक जाप गाडी परेशूच चलयतालो। शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान संस्थेचो संस्थापक संभाजी भिडे गोंयांत दिवचले छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्याक अभिवादन छत्रपतींच्या विचारांचो प्रसार करून गोंयांत भिडे उलयलो दवरले सभा। व्याघ्र क्षेत्र घोषित करात म्हणटा काँग्रेस म्हादय वाचोवपाक संद आसतना सुप्रीम कोर्टात वचपाची गरजूच कितें म्हणटा काँग्रेस फुडारी एल्विस गोम्स। व्याघ्र क्षेत्र करात म्हादय वाचयात सेव म्हादय सेव गोवाचो सरकाराक उलो दोगा आमदारांचे गोंयकारांचेर 66 लाखांचे वजे म्हणटा ॲक्टिव्हिस्ट राजेंद्र घाटे। चलयांनी सोशल मीडियार फोटो घालतना विचार करचो एसपीचो उलो ब्लॅकमेल प्रकरणां वाडली 2.5 वर्सांत 179 केशी पालकांनी मोबायलावेल्यो नाका जाल्ल्यो सायटी ब्लॉक करच्यो। होणा पुलीस आउटपोस्टा लागसर कदंबा स्कूल बस चढयली एके बायलेच्या पांयार पांय फ्रॅक्चर जीएमसीत शिफ्ट। राष्ट्रपती मुर्मूची फोंड्यात जीव्हीएम कॉलेजीत भुरग्यांक अकस्मात विजीट गोंय भेटीच्या निमाण्या दिसा अंत्रुज म्हालात देवदर्शन पोन्ने गोंया इगर्जेक भेट। जमावबंदीचे आदेश फाटी घेयात जमावबंदी घालून काम नाका थळाव्यांची खांडेपार पंचायतीन गर्दी सरपंच म्हणटा कायदेशीर सल्लो घेवन कोर्टात चल्ले। बांबोळे हायवेचेर ट्रक परतलो पडलो देगणात स्कूटरी वेल्या तिगांक लागलो मातसो मार। करासवाड्यार उद्देगीक वसाहतीतले नॅशनल इंडस्ट्रीज कंपनीत सोडियम स्पिरिट रिते करताना टँकराचे झाकण उसळले रसायन गळती कंपनी आणि फायर ब्रिगेडीन परिस्थिती हाडली आटपा। 3 दिसांच्या ब्रिक्स शिखर सभेत 5 वांगडी ब्लॉकात विस्ताराचो निर्णय अर्जेंटिना इजिप्त इथिओपिया इराण साऊदी अरेबिया यूएई आता ब्रिक्साचे वांगडी। उत्तर भारतात उटंगार चालूच हिमाचलाच्या कुल्लूत 7 बिल्डिंग कोसळ्यो व्हिडिओ व्हायरल। गुजरात केमिकल फॅक्टरीत गॅस लीक 28 जाण श्वास घेवंक त्रास जावंक लागिल्ल्यान हॉस्पिटलात शिफ्ट। मेल हॅकिंगाच्यो केशी वाडिल्ल्यान गुगलान लॉन्च केला नवे सेक्युरिटी फीचर जीमेल केलो अपडेट। टायमार वेचणूक घेवना म्हूण युनायटेड वर्ल्ड रेसलिंगात भारतीय रेसलिंग फेडरेशनाचे सदस्यत्व केले सस्पेंड भारतीय खेळगड्यांक आंतरराष्ट्रीय सर्तींनी खेळचे पडटले वैयक्तीक। 69वा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जाहीर पुष्पा पिक्चराचो ॲक्टर अल्लू अर्जुनाक बेस्ट ॲक्टर गंगूबाई काठियावाडा खातीर आलिया भटाक मिमी पिक्चरा खातीर कृती सेननाक बेस्ट ॲक्टर अवॉर्ड। 2023 वर्षाच्या AFC चॅम्पियन्स लीगात मुंबई सिटी FC आणि साऊदी जायंट्स अल हिलाला मधी फाईट नेमार भारतात खेळपाची शक्यता आहे। टेनिस लिजंड राफेल नादाल IT जायंट इन्फोसिस कंपनीचो ब्रँड एम्बेसिडर राफेल नादालान डिजिटल सर्व्हिस कंपनीकडेन आदी केल्ली कबलात। वर्ल्ड नंबर 1 मॅग्नस कार्लसन चेस वर्ल्ड कप जिखलो भारताच्या प्रज्ञान नंदान फायनलींतल्यो 2 मॅची ड्रॉ दवरिल्ल्यो टाय ब्रेकरार कार्लसनान पहिली मॅच जिखली दुसरी ड्रॉ दवरून जेतेपद जोडले।